बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आणि आमचे सुम्या क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत पावलो चीट कोरिंतकारांक अशें म्हणटा आयज जेजू काय परगटला पूण दुसरो येवन आनी दुसरे भाशेन जेजूक परगटीत. कित्याक मनशाक चालाक आहा ती चालाक म्हाका ना पूण म्हाका जाणवाय आहा अशें म्हणटा. म्हाका जाणवाय आहा, देवान म्हाका दिल्ली जाणवाय आहा. चालाक उलयलें म्हणटच आमी भुलता अशें कितें जायत म्हणटा. चालाकींत पडो नाकात म्हणटा. दुसरो जेजू परगडटा जाल्यार, दुसरे भाशेन जेजूक परगडटा जाल्यार तर आमकां जेजू परगडलो तोच आमी सत मानुया आनी तो आमचो सर्वंडार. विडंबन आमचो सर्वंडार हें आमी मानून घेवया. हें मीस आमी भेटयता. दिनवासनेचें क्लिंटन ओलिवेराचो वाडदीस आनी मिसान आमकां हांव तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सदभाग घेवन सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठाद्या लागीं ती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवांसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं ओस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळे काळजान सर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाडूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेता राजभोग चलयता सासणांच्या सासणा. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा.
कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी हे पोरी एक निर्मोळ आंकवारी कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यांत. पूण सोरपान आपले नाड बुदीन एवेक नाडली. तशेंच क्रिस्ताची सरळपणान भोक्ती करची आशा ती सोडून तुमची चिंतना पयस पयस वेतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणूय येवन हांवें पोरगोटूंक ना तसलो जेजू तुमकां पोरगोटलो जाल्यार ओ तुमकां मेळ्ळा ताचे तावन वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार ओ तुमकां मेळ्ळा ताचेवून वेगळें शिव वर्तमान पोरगोटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे कोशेन घेतात. असले आपूण महाधर्मदूत म्हूण समजतात, पूण तांचेवून हांव कांयच उणें मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जाणवाय म्हाका उणी ना. सगळ्या विशयांनी आनी तुम्हा सगळ्या हुजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिला. देवाचें शिव वर्तमान फुकट तुमकां पोरगोट करूंक तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोळ केला म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सोबां कडसून फूल ना पाकळी घेवन तांकां हांवें दुर्बळ केल्यात आनी तुमचे मोदें गरजेक पर्यान सांपडलेलो आसतना हांव कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासिदोनियेंतले आयले ते म्हजे गरजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचोच ना. म्हजें सवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्खे आखयेंत ही म्हजी व्हडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें. आनी कित्याक हांवें तुमचो मोग करिना देखून हांव करतां म्हूण देव जाणा. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळीं बरोबर म्हणुया. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हडतीं, ताचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताच्या प्रमाणीकपणान बाळटा तोगता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणांच्या सासणांक थारायलोले. प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलेले. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवान तुमकां आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणूंक व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता.
Sores for us, soy, soy. 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 Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें ताका दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाब जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणणेंत पडोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशें जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी जेजू आयज आमचे बापा हें मागणें शिकयता. दोग जाण बरयता तें मागणें मातेवस आनी दुसरो आनी कोण बरयता? मातेवस आनी कोण बरयता? शुभ वर्तमान बरयनार लुकास. दुसरो लुकास बरयता. पूण लुकासाच्या शुभ वर्तमानान अशें आसता, जेन्ना ताणें जेजूक पळयलो जायते पावटी मागणें कोत्ता तो. जेजूक पळयलो, सिसांनी पळयलो, ताणें म्हळें आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकां मागणें करूंक शिकय. मातेवस घालिना तें, आमकां मागणें करूंक शिकय. आनी जेजू मागणें करूंक शिकयता. आनी हें मागणें आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं अशें म्हणटा आमकां. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, अशें प्रार्थना करचें. आमच्यान खंयचेंय मागणें करूंक जाता, पूण मांडावळी जावंक जाय. हांव पयलेंच देवा लागीं मागतां, म्हाका आयज हें दी, म्हाका न्हेसोण दी, म्हाका गरजे हें आहा म्हाका कांय ना, मागणें आयकोचो ना. पयलें देवाची महिमा वाखाणणी, देवाची महिमा. तुमचें मागणें हे भाशेन जावं दी. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. पयली देवाची वाखाणणी, देवाची महिमा. पयलेच आमच्यो गरजो सांगता देवाक मेळचें ना, हे भाशेन जावं दी म्हणटा. पयलीं देवाची वाखाणणी कर, देवाचें नांव वयर काड, देवाक वाखाण, हें पयलें कर. उपरांत आमच्यो गरजो. आनी ह्यो गरजो आमचो दिसपटो गरायज आयज आमकां दी. दिसपटो गरायज आमकां आयज जाय तें आमकां दी. जेवण जाय आमकां, न्हेसूंक जाय आमकां, पांगडूंक जाय आमकां, रावंक घर जाय आमकां, हें सगळें हातूंत येता. आयज आमकां दी. हें आमी बापा लागीं मागता, बापा लागीं मागता. हें मागणें हाल्यांचें मागोना आमी. आयजचो दिसपटो गरायज आमकां दी.
आयचेंच आमी मागता बिणान बांद आनी आयचोच आमी मागूंक जाय. उपरांत म्हणटा आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, जी पातकां आमी केल्या ती बोगोस, हें आमी जेजू लागीं मागता. पयलें बापा लागीं मागता आमची पातकां बोगोस तशी आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता. रिडीमर जेजू जावन आसा आमचो सरवंडार, ताणें आमकां सोडयलीं, तो आमची पातकां बक्षिता. हें आमी जेजू लागीं मागता. उपरांत आमकां ताळणेंत पडूंक नाका, पूण आमकां वायटांतले आमकां निवार. फुडें आमकां वायटांत पडूं दिनाका, ताळणेंत पडूं दिनाका. हें आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागता. पयल्योस दिसपडोगराज बापा लागीं मागता आमची पातकां बोगोस, पुता लागीं मागता वायटांतले आमकां निवार, पवित्र आत्म्या लागीं मागता. तर आमचे बापा सर्गींच्या बिणान बांद. आमचे बापा, म्हजे बापा न्ही. म्हजें म्हणटा तें येयन हांगासर एक चिंतो आहा, हांव म्हाका म्हजो हिंगा देवाचें कांय ना. पूण जेन्ना आमचो आमकां आमी हातूंत देव आहा. जेन्ना आमकां म्हणटा तेन्ना देव आहा. हांव म्हाका म्हजें हातूंत देव ना. म्हणटच आमचे बापा सर्गीच्या, आमची सोयरीगोत बापा लागीं आनी आमची सोयरीगोत एकामेका लागीं. हे दोन सोयरीगोती येता हांगासर. आमचे बापा सर्गीच्या दोन सोयरीगोती येतात. आमची सोयरीगोत वाडोवंक जाय दिसान दीस आमचे बापा लागीं, म्हज्या बापा लागीं न्हू, आमचे बापा लागीं. आनी उपरांत आमची सोयरीगोत वाडोवंक जाय आमच्या बाराबोच्या लागीं, आमच्या बाराबोच्या लागीं. हें मागण्यांत शिकयता. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव पवित्र जावं. होली बिस्तो न्हय तो, होली रेवरन्स आहा पिणान बांद. समजूं हांगा घरां आहात, थिंगा कॉपेल आहा, इगोर्ज आहा, इज डिफरंट फ्रॉम दीस हावजीस. तें कॉपेल इगोर्ज डिफरंट हावजीस, डिफरन्स पिणान बांद. अंतर आहा त्या घोरा मदें आनी ह्या घोरा मदें. हें घर देवाच्या हाजीरपणाचें घर. हिंगा दुसरो लोक रावता. म्हणटच हो देव दुसरे भाशेन पवित्र, पवित्र देव भिडान बांद, पवित्राय. म्हणटच दुसऱ्या देवा भाशेन न्हय. जायते देव आहले त्या काळार. ग्रेकांचे देव आहले, रोमकारांचे देव आहले, रोमकारांचो इम्पेरादोर देव, हें सगळें चलतालें तेन्ना. मनीसूच देव आहले, मनशांनी हातान केल्ले देव आहले, तसलो न्हय तो. हो देव वेगळो, होली, पवित्रपण, रेवरन्स आहा ताका, असलो देव तो. तुजें राज आमकां यो भिडान बांद, तुजें राज आमकां यो. आमी मागता देवा लागीं. आनी हो देव कोण? हो देव कोण? पयली सुवातेर आमी स्वत मानता देव आहा. देव आहा म्हूण आमी स्वत मानता भिणान बांद. स्वत मानूंक जाय. हें आमचें देवाक पावतलें जाल्यार आमी स्वत मानूंक जाय देव आहा म्हूण. दुसरें हो कसलो देव? हो कसलो देव? जास्टीस, लव एंड पावर. पदवेदार, पदवेदार देव. तेज्या लागीं जायना म्हूण कांयच ना, सगळें जाता तेज्या लागीं. पदवेदार हें आमी मानून घेवंक जाय. दुसरें नीत सांबाळपी, कांयचें कांय करपी न्हय, नीत सांबाळपी. आनी तिसरें लाभ, मोगाळ. हो मोगाळ देव बाळा, मोगाळ देव. तिसरें जावन आसा हो देव न्हय फकत इगोर्जांनी आहा. सगळे वेळार म्हाका देवाचो उगडास येवंक जाय. अवेरनेस ऑफ हीज प्रेजन्स. सगळे वेळार हांव म्हजें काम करतां तें देवाचो उगडास म्हाका येवंक जाय. हांव एक भोंवडी करतां त्या वेळार म्हजो देवाचो उगडास म्हाका येवंक जाय. हांव म्हज्या भुरग्यां बरोबर आहा त्या देवाचो म्हाका उगडास येवंक जाय. न्हय फकत इगोर्जेंतूच.
न्हय फकत एक गरजेतूच युगेचो भायर सरलो ते देवाचो म्हाका कळ आसयना अशें न्हय. सगळे वेळार अवेरनेस ऑफ गॉड प्रेझन्स असलो देव तो भयणांत बांदो. आनी उपरांत चवथें ओबिडियन्स, ताका आमी खालती रावप, हे देवाक आमी खालती रावप भयणांत बांदो. जेजुन शिकयता मागणें, सगळीं मागणी आमी कोत्ता ती आशे प्रमाणे जावंक जाय. हांव तर पयलेंच म्हज्यो गरजो मागता देवा लागीं, पूण ताका वाकाणना मेळचें ना अशें म्हणटा जेजू. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, तुमी अशें प्रार्थना करचें. हे भाशेन जावन दी, सगळीं प्रार्थना हे भाशेन जावन दी. आमच्या आपा मांडल्या ते भाशेन उरलेली प्रार्थना आमची जावन दी. कारण घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें हांवें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चुकीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमचे बापाच्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरी आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय. ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणान गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सरताय तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाच्या पुतावर मनशा कडच्यान रचलें ताचे वरी नव्यान आमकां सारक्याची केली. एका ती सगळ्यो रोसना आनंदान करता सेवा. पृथ्वीन तुका वाकाणटा तारण मेळीची पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता संतां भोगताय सभा. देखून सगळ्या देवतां संघाचे संतोशान आमी निरतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बलबरांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवान बाबाय. उत्सर्गीक तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नवे आतां तांकां सय. उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा कोरोस तूं पवी आनी सगळी रोचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता पुता आमच्या सिम्या वरवीं पवित्रात्म्या शक्तीन सर जिवतां पवित्र जाता. उदें दितान अस्तम तितुऱ्यान तुका निर्मळ भेटवणुकेचे काशा पोरजा तूं जमयता साहेब. देखून बापा काल तिपणे मागणें करता तुका भेटूंच्या मेळ्ळ्या ती दिणें त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
पुता आमचे सुम्या क्रिस्ताची कूड्या रगो जावच्याक तूं पवित कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी संस्कार समरमतावन तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हजें उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुडपोर गोठुया. Sumiaci suavia undokaka Ani ekashi plebiyata Itles fakti to vojvovaria so Ami tuje moron podgota. बापा आमची सुवणी पासत पुता सुसल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या अनुभव पुनर्जीवनपणान सर्गात चडण्याचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. तुका उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपले मरणान आमकां चिता गजल्ल्या तीच बोली आतां तुजी पयस बा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिसगाल पुताची कुड्या रोगतान पोसताय ताका ताचे पवित्र आत्म्यान भर आनी जीव सगळे कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासनीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माई भाग्यों तांकवारीच्या भाग्यों जेज पोतीच्या चे भाग्यों दुताच्या रक्षाशींच्या भाग्यों जे वाजाच्या समेस भक्तां सांगाता तुवें विचून काडल्याचे दायजान आमकां वांटो मेळूं ताचे विनिणूचो आदार आमकां निरोतोळी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापाय बोले वरवीं आमकां चितागत मेळ्ळी जे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फळ करून आमी मागता. जे चाकरा ल्यो आमच्या भाग्योन बापाच्या, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाच्या, सिमा आमच्या आदारी गवळी बापाचे सांगाता, पयसुबीच्या समेस गवळ्यां धर्मोळ्याऱ्यां बराबर तुजे पुतान तुका जोडून घेतलेली सगळी पोरजी सांगाती हे संवसारान वाटसरी पयसुबेक बाळतान प्रिती मोगान तीर तुजी उजीर एकठांय केल्ल्या तुजे कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कोण वाड्या बापा संवसारान शिकवल्या भुरग्यांक दया करून जेता एकठांय. आमचे मेल्ल्या भाव भयणीक आनी इश्टागंतल्या समेस्तांक मोय पासांचे राज्यान घे. तुवें आमी जी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां बरवांसा आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगल्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांदर बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजू म्हणटा हे भाशेन मागणें करचें. पयली देवाची वाकाणणी उपरांत आमच्यो गरजो. पयल्योच गरजो मागिना हें मागणें आमकां मेळचें ना. तर आमी देवाक वाकाणुया आनी आमच्यो गरजो ताका सांगुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणे पडूं नाका पूण वायटान
सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सरण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान अतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सोरा कातांतली वाडटाय. कित्याक राजवटीक पोरगी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका कोडान सांबाळ. जो शेत राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती. देवाचे सेले संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटात. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कायम घेऊया D40 पेज नंबर 69. D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. प्रिचे बापा, तुज्या हातांतल्यान आमी घेतलां तें चिकुडी रोगताचें जेवण, तुजे सगळे आमचे एकवटाची कुणां हे जेवणा वरवीं जे पवित्र सभेंत काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. जे लॅम्प पेटयल्या ताच्या दिसाक जावन आसात Alto da Bolim, Entric Side, Alex da Souza and família, Borim, Francis Anita Dias and família. Survespor तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. Czy